मारगांव इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अंडरग्राउंड केबलिंग केलां ताका जवळ जवळ आता 18-19 वर्सां जालीं आणि त्या खातीर खंय खंय रेक्टिफिकेशन करपाक जाय. परत जे स्टेशन्स आसा ती थंय अपग्रेड करपाक जाय आनी तें काम आतां चालू आसा. अंदूच्या वर्सां आमी तें घेता आनी खंय खंय ज्यो गोश्टी कमी पडटा ते सगळे पूर्णपणे लक्ष घालून थंय मुखार व्हरपाचें आसा. आतां जे पळय मदीं लायट वता ताका कारणां खूब आसता. ते एकूच कारण ना की ते फॉल्ट ऑफ पावर डिपार्टमेंट. बाकीचो प्रॉब्लेम आसता, ग्रीड प्रॉब्लेम आसता. ह्या सगळ्या जागा हे ज्या कडेन पळय मेन लायन अंडरग्राउंड ना थंय मेजर प्रॉब्लेम आसता. चुट्टां माड झाडां अशें पडटा. त्या शिवाय पोल्स जर जुने आसा जाल्यार तेय मोडटा आनी त्या खातीर आनी वादळाक लागून कितलेशेच पोल्स जुने आशिल्ले ते ऑल ओव्हर गोवा, नॉट इन प्युअर. ज्या कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा थंय थंय रस्ते खोडून दवरल्याने काम चालू आसा. आतां ताचेर बॅन आसा आनी त्या खातीर आमकां काम करपाक मेळना. 15 नोव्हेंबराक परत अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू जातलें. कारण कलेक्टराचें जें नोटिफिकेशन आसा तें 15 नोव्हेंबराक अंडरग्राउंड केबलिंग किंवा अंडरग्राउंड म्हणजे एक्सकावेशन जे रस्त्यार करता ते 15 नोव्हेंबरा पासून जाता. सांगलेलें त्यानंतर जितलो पिरियड जाय त्या हेतूंत ते जाता. 15 नोव्हेंबर पर्यंत रस्तो असेच उरतले. ताचे पॉटहोल्स काडटले. रस्ते अशे ताचे पॉटहोल्स काडटले. बाकी सगळे जे रस्ते आसा ते पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आफ्टर 15 नोव्हेंबर करता.